जो गाव, ह्या गावाक कितली वर्सां जाली, 70 वर्सां जाली हांगा लोक आसा, लोकांचे अस्तित्व हांगा आसा. आणि तो हांगा आयला कितले दीस जाले, म्हाका दिसता हार्डली 3-4 वर्सां जाली तो आयज हांगा येवन बिझनेस करता. म्हणजे हेजे पयलीं ते लोक खंय गेल्ले, हो आतां आमकां क्वेश्चन मार्क पडपाक लागलो की तो आमकां हांगा हे करता की बाबा हा आपूण हो जो गाव आसा तो आपूण पोसता. हेजेर आतां आमच्या लोकांक सगळ्यांक क्वेश्चन मार्क पडला. दुसरी गजाल म्हणल्यार तो आतां म्हणटा काय स्टेटमेंट केला की तेणी तीच लोकांक जॉब दिला. तेणी दाखोवचें आमकां खंयच्या लोकांक जॉब दिला. तो हार्डली आमचे 2 लोक तेजे कडेन कामां वयता. आणि तो म्हणटा की हांगची जी शॉपां आसा, बार्रां आसा ती तेज्या कुस्तार चलता, रूम आसा तेज्या कुस्तार चलता. हे जे तेणी हेजी दुकानां आसा, शॉप्स आसा, ही तो हांगा येवचे पयलीं लोकांनी केल्ली. आणि हे तेणी जो स्टेटमेंट केला तो निशेध करता आणि तो फॉल्स स्टेटमेंट तो आयज मिडिया मुखार हाडटा. तो लोकांची दिशाभूल करता. हय दिशाभूल करता, ऑब्वियसली दिशाभूल करता. आनी तो असलो फालतू स्टेटमेंट दिता की बाबा लोकांची कोण तेका लोक येवन ते दुकानार येवन सामान व्हरता तसले स्टेटमेंट करता. मागीर बार्रां चलता, कोणी सांगला तेंकां तेंचे बार्रार वचपाक. मागीर आपूण ते ग्रॉसरी व्हरता, हे कसले म्हणून म्हणून तो करता हे फक्त दाखोवपा खातीर. दाखोवपा खातीर आनी कांय ना, फक्त दिशाभूल करपाक लागून ह्यो सगळ्यो गजाली तो करता. गेले तेड म्हणजे तेजो प्लांट बंद आसा म्हणून तेणी सांगता की थंय कांयच चलना. तेन्ना हेजेर वास येवपाची येत ना म्हणटा. तेन्ना कशें कितें? पळय आमी जो स्ट्रायक आहलो तो 24 तारखेर केल्लो. तेन्नाच्यान आतां आमी कॅल्क्युलेट करीत जाल्यार ऑलमोस्ट आतां 1-2 म्हयने जाले. ओके, आनी तो म्हणटा की आपूण 1.5 म्हयने जाले की आपूण प्लांट चलयना. जाल्यार आयज हे लोक हांगा येवपाचें कारण कितें? प्लांट बंद आसल्यार लोकांक कितें गरज पडला की आपल्या कामां सोडून हांगा येवन बसपाक? हो सगळी दिशाभूल करता आनी कांय ना. तो आपल्याक डिफेंड करपाक लागून असले फालतू स्टेटमेंट आयज पब्लीश करता आनी कांय ना तेजें.